एन्क्रोचमेंट मध्ये जाता तितले आमी काडटले. तेणी हायकोर्टान वचपाचें. कोण म्हणटा आमी काडूंक दिवचे ना, गो टू हायकोर्ट, वी आर गोइंग टू ब्रेक. हे आमी डिसिजन घेतलेले आहा एज द MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी प्लस पंचायत. आनी हायकोर्ट मॉनिटर करता. आमकां प्रोटेक्शन हायकोर्टान दिला. पुलिसाक सांगला पंचायत मागता पळय तेन्ना प्रोटेक्शन दिवंक जाय, PWD मागता पळय तेन्ना प्रोटेक्शन दिवंक जाय. दीस वर्क हॅज टू कंप्लीट. जे इंजिनियर्स येयल्ले आहा हिंगा तेंचे कडेन ती आयज मिटींग आहा. वॉटर पायपलायन नियर बोडगेश्वर विल बी शिफ्टेड. जो टेंडर आहा तो अबाउट 8.5 crores आहा. थिंगा 8.5 कोटी आहा फ्रॉम सर्कल गोईंग अप टू म्हापसा. 8.5 crores. ते मनी कॅनॉट बी युटिलायज बिकॉज देर इज एन्क्रोचमेंट देर ऑल्सो. सो हिंगासोर 3.8 crores PWD. आता मॅक्सिमम काम कंप्लीट जाला. 80%. 20% इज एन्क्रोचमेंट हॅज टू बी रिमूव्ड. The other day, court has fired the advocate of the panchayat and PWD also. That why are you not completing the work? How much more time you want? They have given a deadline of 30th of December. File केला affidavit. So 30th December जावचे पयली encroachment काढूंक जाय. Sarpanch is on his foot for this. The members are here to see that all these encroachment are removed, and we will see that it is removed. We are filing affidavit. Case comes up, we are filing affidavit. And these people are going on encroaching. It should not happen. That is why Panchayat has called the police and the PWD. All the officers are here. Even the nallas are encroached. सर एन्क्रोचमेंट चल्ला ते सरपंचाचे आशीर्वाद ना कितें आहा न्हू, सरपंचा कडेन लिमिटेड पावर्स आसता. आतां हें काम आमचें इतलें नेटान कित्याक चल्लां बिकॉज हायकोर्ट इज मॉनिटरिंग. आनी हायकोर्ट म्हणटा उडय मोड. हिंगा डिमॉलिशनां जाल्लीं आनी त्या खातीर आमी ही फुटपाथ बेगीन कंप्लीट करून हँड ओवर ऑफ द फुटपाथ अलॉंग विथ द एन्क्रोचमेंट काडून बॅक टू द पंचायत. PWDन कंप्लीट करूंक जाय काम. देर इज अ टेंडर ऑफ 3 crore 80 lakhs. 3 कोटी 80 लाख सरकार मोडटा. आनी जेन्ना सरकार मोडटा कोणा खातीर मोडटा? लोकां खातीर मोडटा. So people should not walk on the road, they should walk on the footpath. And that is why all these encroachment ahead has to be removed. हिंगा आख्याक एन्क्रोचमेंट आहा. कोणे हाडला पायपा घातल्या रोडार, कोणे हाडला आनी आपले आनी कितें घातला, कंपाऊंड वॉल अर्दे भितर अर्दे भायर हाडला. ही सगळी काडपाक जाय. पूण हे कोणा खातीर करप? हें आमच्या खातीर न्हू. हें दीस इज फॉर देअर ओन सेफ्टी. पीपल हॅव टू वॉक ऑन द फुटपाथ. आमी हिंगा पळय फुटपाथ चालू करप. हिंगा हाडून कोणे काडो घातलो पळय हिंगा काडो. आतां भितर येयला आमी येयला खंय जातलें हांवें. हाव मेनी टायम्स आय एम गोइंग टू कम ओवर हियर. हाव मेनी टायम्स द सरपंच इज गोइंग. देर हॅज टू बी सम युनिफॉर्मिटी दॅट नो बडी शूड कम ऑन द फुटपाथ एरिया. आनी स्ट्रिक्टनेस आसूंक जाय. पंचायतीचो ट्रक रेग्युलरली भोंवंक जाय आनी ते उखलूंक जाय. 10 पावटी उखल्ले 11व्या पावटी कोण घालचो ना. 4-5 पावटी घालता. हांवें सांगलें पुलिसांक यू टेक एक्शन, अरेस्ट देम. सेक्शनां लाय. अनलॉफुल असेंब्ली हे ते सगळे लाय. एन्क्रोचमेंट ऑन फुटपाथ लाय तेंचेर सेक्शनां. केस जावनी तेन्ना हे स्ट्रिक्टनेस जातलें. आयज PIन आमकां एश्युरन्स दिला आनी स्क्वॉडूय धाडला आनी तेणें सांगला आय वील सी दॅट एवरीथींग इज रिमूव्ड टुडे. जी हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्या वी वील अबायड बाय दॅट हायकोर्ट ऑर्डर म्हणून सांगला. कंप्लीट एन्क्रोचमेंट क्लियर काडटा आमी काडटा. आय एम देर टील 1 o'clock ऑन दीस रोड. I will see that all encroachment is removed. सरपंचाचे ते तू चलयता ताका सांगूंक ना तर तेंच्यांनी सांगूंक ना. तुमकां सांगलेलें म्हणटा मरे ते. हे सांगलें काडटा. हे सांगलें ते काडला न्हू. हे लोक पडटा भितर न्हू. ओपन आहा न्हू. ताका लागून पूण एक्चुली ही फुटपाथ न्हू. अशें फुटपाथीचे रावपाक तुमकां हे इल्लें काडटलो ना. तुमचें नांव कितें? परमिशन दिल्लें ज्ञानेश्वर सावंत लांग दिवंक ना. परमिशन दिवंक ना. जे थोडे आतां पेपर हात नाका काडटा ते. तुमकां अशें कोणी सांगूंक बीन नासलें पयलीं येवन कार्ड बीन पंचायतीचे जावं आनी हे काडले तेन्ना आमकां माहीत न्हू. आमी ते काडटा. हेवटेन घाल म्हणलें ते घालता. हे ओपन घातले ते आपल्याक लोक पडटा.